PGML 3.0 सर्तीत वाटेकार जावपी 7 पंगडांतलो एक डिफेंडिंग चॅम्पियन म्हळ्यार डेम्पो चॅलेंजर्स. बुधवारा पणजे जिमखाना मेंबर्स लीगाच्या तिसऱ्या हंगामा खातीर डेम्पो चॅलेंजर्साचे जर्सीचे उक्तावण जाले. फाटल्या 15 वर्सां सावन डेम्पो आनी GCAचे एक मोलादीक नातें आसा. पळयात हो खासा रिपोर्ट. PGMLच्या तिसऱ्या एडिशनाक श्रीनिवास डेम्पोन येवकार दिला. खेळांक चालना दिवपा खातीर वचनबद्धताय आनी सांघीक भावना महत्वाची आशिल्ल्याचे तांणी सांगले. पळयात. आमंत्रण दिता की तांच्यांनी येवन ही लीग पळोवची म्हणून. आता PGMLचो तिसरो एडिशन आसा. आमचे परफॉर्मन्स तर पळयत जाल्यार पयले 2 हातून वी हॅव डन व्हेरी वेल. पयल्या हातून आमी ऑलमोस्ट एक 2 काय 3 रनांनी हरिल्ले फायनलीक. तशेंच पोरू आमी जिखले. म्हणटकच जे आमचे वैशिश्ट्य आसा म्हणटा ते टीम वर्क, टीम स्पिरीट, टीम वर्क, टुगेदरनेस. आमचो इंडिविज्युअल गेम कोणूच खेळना. वी प्ले एज अ टीम. आमचो कोच जो आसा प्रशांत काकोडे तो सदांच स्ट्रेस करता की टीम कशीय जरी फॉर्म जाली कित्याक इट्स एन ऑक्शन. तुका एकदां जो येवजिल्लो प्लेयर मेळना पूण मागीर जशी एक टीम जाली तेन्ना मागीर फाटल्यान पळोवंक जायना की आपल्याक हो मेळना तें मेळना. म्हणून इन दॅट स्पिरीट वी वॉन्ट टू गो हेड. एंड क्वेश्चन ऑफ डिफेंडींग द टायटल इट इज नॉट इजी कित्याक सगळे टिमी आपल्या भशेन ट्राय करतले, आपलो हार्डवर्क करतले. पूण आमी आमचो मोटीव सोडपाक जायना की एक म्हणजे टिमीन आसा सर यू हॅव टू एस्पायर टू वीन. मागीर कोणूय जिखू कोणूय हरू दे हॅव टू गिव द बेस्ट कित्याक एस्पिरेशन टू वीन ओन्ली मेक्स अ मॅच व्हेरी गूड. म्हणटकच आय विश माय टीम ऑल द बेस्ट आनी बाकीच्यांकूय हांव सगळ्यांक बेस्ट विशीस दिता. ऑल आवर ओपोनंट्स हू आर माय फ्रेंड्स. सरकारा कडल्यान आदार मेळटा पूण स्टेडियम बांदपाची खटपट चालू आसा. खेळां मोगी खातीर बेगोबेग स्टेडियम बांदपाचे यत्न चल्ल्यात अशें जनरल सेक्रेटरीन सांगले. डेम्पो गोंयच्या क्रिकेटीचो CSK अशी उपमाही तांणी दिली. गव्हर्मेंटा कडल्यान सपोर्ट निश्चित आसा आनी कंटिन्यू आसा. आतां फक्त स्टेडियमा खातीर आमचो एक जो हर्डल आसा तो आमी परत सरकारा कडेन उलोवन एक खंय तरी एकमत करून आमी गोंयच्या लोकां खातीर आनी सगळ्या आमच्या क्लबां खातीर आमी तो जाता तितले बेगीन आमी प्रयत्न करता की तो बांदपाक लागून. सर क्रिकेट मोगी हांगचे गोंयचे आसा तांकां इंटरनॅशनल गेम्स बेगीनच पळोवंक मेळटले. खूब बेगीन पळोवपाक मेळटले. हो प्रयत्न आमचो आसा. हांव परत सांगता जसो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी प्लॅन करता त्यो गोश्टी जेन्ना खंय तरी एक मोठी गोश्ट करपाक जाय तेन्ना खूब अडखळी येता आनी त्याच हेजेर ह्यो थोड्यो अडखळी आसा पूण त्यो ज्यो एकदां क्रॉस केल्यो जाल्यार तितून आमकां खूब फायदेशीर जातलें आनी आमकां बरो स्टेडियम गोंयांत पळोवपाक मेळटलो. आनी एकदां स्टेडियम जालो जाल्यार आमकां मॅच्योय आमकां पळोवपाक मेळटल्यो इंटरनॅशनल आनी आमचो भुरग्यांचो स्टँडर्ड खेळपाचो हे सगळो वाडटलो. ताचे खातीर आमी होपफूल आसात की आमी जाता तितले बेगीन हे आमी आमचें जें स्वप्न जें स्टेडियमाचें आसा तें पूर्ण जातलें म्हणून. आता आयकात पणजे जिमखानाचो अध्यक्षाक या PGML तिसऱ्या एडिशना विशीं कितें सांगपाचें आसा ते. आता ह्या वर्सा आमी PGML 3.0 ऑर्गनायज करता. एक टीम एक्स्ट्रा आसा आनी इतलो बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळा. वर्सान वर्स आमी ग्रो जायत आसा. पयल्या वर्सा जेन्ना आमी चालू केल्ले तेन्ना 5 टिमी आशिल्ल्यो. कसो रिस्पॉन्स येतलो खबर नाशिल्लें. पोरू इट वेंट टू अ डिफरंट लेवल आनी अंदू तिसऱ्या वर्सा इतलो एक्सायटमेंट जनरेट जाला. दीस इयर वी हॅव 7 टीम्स आनी आतां ह्या विकेंडाक 6 जानेवारीच्यान चालू जातलें टील अबाउट मिड ऑफ फेब्रुवारी एवरी विकेंड. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे लॉट ऑफ चिल्ड्रन जे गोंयचे आसा आमचे मेंबर्स आसूं भायले आसूं खंयचे आसूं गांवांतले आसूं अदर सिटींतले आसूं ते सगळे जाण इंट्रस्ट दाखयतात. सगळे जाण मॅच पळोवपाक येतात. सो आय थिंक सगळ्या गोंयकारांनी एवरी विकेंड पणजे जिमखान्याचेर येवपाक जाय हो टुर्नामेंट पळोवपाक. कित्याक सांग हे पळय खेळटात ते प्रोफेशनल न्हय. देर आर सम प्रोफेशनल्स आर देर पूण थोडे एमेच्युअर्स आसात जे तुजो भाव म्हजो भाव आसत कोणूय आसत तुजो रिलेशन्स आसत हू आर एक्चुअली एन्जॉयींग क्रिकेट. दीस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ PGML 3.0. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी.